देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 21 वोळ 16, वोळ 18 ते 21 आनी वोळ 24. जाकोबाक जल्मल्लो जुजे मारेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेत जाल्ली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू 12 वर्सांचे पिरायेर आसतना आपलो संबंद देवाकडेन वळखून घेता. देखून आपल्या आवय बापायक तो म्हणटा, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात. आमी जोण एकल्यान आमचे संबंद आमचे सर्गेच्या बापाय कडेन थिरायतना आमच्या संवसारी आवय बापायक खालती रावूंक, तांकां मानान लेखूंक, देवाची येवजण आमचें सवें वळखूंक आनी शांती पावोवंक वावरूंक चड गरजेचें. आमेन.